त्या कार्यक्रमाच्या प्रामुख्यता विशयान महत्व विशयान थंयसर उलोवणें आसता, थंयसर संगीत आसता, थंयसर गायन आसता, थंयसर नाच आसता, थंयसर विविध रितीचे मनोरंजनाच्यो संगती आसतात, अकरेक थंयसर जेवण आसता आनी वरती दादोसकाय आसता, संतोश आसता, जायतें खावंक आसता, पियोंक आसता, विविध कार्यक्रम आसतात. त्याच रितीन स्वामी जेजू आमकां स्पश्ट करता, सर्ग म्हळ्यार थोड्यांनी चिंचे बरी एक बोरींग जागो, मौनपणाचो जागो न्ही. थोड्यांनी चिंचे मेल्या उपरांत सरकार गेल्यार एका कोणशा वगत बसून देवा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या पळोवचें, सांता भक्तां आंजबडव्यांक पळोवचें, ते सगळे सर्गींचो वावर करनासतना आमी वगत बसचें म्हण ना मोगाचें न्हू. आमी सरकार गेल्ल्या वेळार सर्ग एक शहर जावन आसा. उगडापणाच्या बुकांत 21 जो हांव आपणाच्या दर्शना विशयान सांगता, ताणें पळयलें सर्गींत हांव देवान येवचें नवें जेरुजलेम, आनी थंय जावन आसा नवें जेरुजलेम शहर म्हळ्यार इट्स अ सिटी. इट्स ए सिटी मिन्स फूल ऑफ एक्टिविटीज. स रितीचे चटवटके, स रितीचे कार्यक्रमां थंयसर जातात. देव बरो दीस दिन तुमकां समेजता. देवाची अगणीत दया, काकूत आनी मोग आमकां परतून सांगाता मेळयता आनी देवाच्या हाजरपणाचो अनुभव जोडिशें करता. देवाच्या हाजरपणांत सरू आमकां आशिर्वादां आसात. तर ही मागण्या विधी आमी आरंभ करया. संतीसीम त्रिंदादीक आमी मान करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचेय सवे आसो, तुमचेय सवे आसो. एक ल्हानशें गीत गावन हो मागण्याचो वेळ आमी आरंभ करया. दीस उदेला सोडवून दिवचो दीस उदेला. H27 ऑन पेज नंबर 85. H20 पान नंबर 80 आनी 5. दीस उदेला सोडवून दिवचो दीस उदेला. जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला. दीस उदेला सोडवून दिवचो दीस उदेला. जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. गीत गावया आमी हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. गीत गावया आमी हल्लेलुया. वंदन जेजू, वंदन जेजू, वंदन जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू. होगळाप जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू. वंदन जेजू, वंदन जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू. होगळाप जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. गीत गावया आमी हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. गीत गावया आमी हल्लेलुया. पोमकाळा सर्गींचे बापा, तुका आमी निरंतर अर्घ आनी होगळाप दिता आसतना, तुज्या नांवाक आमी हल्लेलुया म्हणून आमी गायता आसतना आमी तुज्या हाजरपणांत प्रवेश जाता. पळय बापा, तुवें आमकां तुजेच पासत रचलाय. ना विशेव आमच्या काळजाक तुज्या हाजरपणांत आमी जियेता पर्यंत. पळय बापा, तुज्या हाजरपणांत आमकां दादोसकाय आसा, सवस्थकाय आसा, तृप्ती आसा, शांती आसा, समाधान आसा, बरो नोमतोच्या मापान बरी भलायकी आसा, जिवीत आसा, सर आशिर्वादां आनी बेसांवां आसात. पळय बापा, दिव्यवाणी लायव्ह हे कार्यक्रमांत तूं आमकां समेस्तां सांगाता मेळटाय. संवसाराच्या विविध जाग्यार, विविध परिस्थितींत, विविध कामांनी मेतेर जावन आसचें आमकां तूं आमकां तुज्या मोगाच्या वेंगेंत सांगाता मेळटाय. पळय बापा, तुज्या मोगाच्या वेंगेचो तो उज्याचो पागोर आमच्या भोंवतणी बापा आसा कर. वायटा विघ्नांतावन, खटायपणांतावन, हर एका संवसारांतल्या
दुश्ट सत्तेतावन आमकां सदांच निवार. हे कार्यक्रम विक्षण करून ह्या मागण्या जमतींत वांटेली जातल्या सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या हर एका आशिर्वादान भर, बरी भलायकी, सुडका सोडवण, हर एका बांदपासंतले तांकां निवार, शांती समाधान फोव कर. हर एक अशांती नाव समाधान फातकाची सांकळी जाळां बंदडी थावन तूं आमकां निवार. व्यापार करतल्यांक बरो मुनाफो, बरो बरी प्रगती, बरी सवस्थकाय तूं नाका फोव कर. काम करतल्यांक प्रमोशन फोव कर. काम करूंक जाणवाय बुदवंतकाय उगडात सकत दी. परिक्षा बरयतल्या भुरग्यांक आशिर्वाद घाल. जाणवायेन बुदवंतकायेन व्हडा चतुरायेन तांची परिक्षा बरोवन परिक्षेंत सुफळ जावंक जायते वोन जावंक तांकां फोव कर. सर आवय बापायचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या भुरग्यां बाळांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या प्रायवंत कुटुंबाच्या सांद्यांचेर आशिर्वाद घाल. हर एका संगतींनी तूं तांकां जैत आनी प्रतिफळ आनी समृद्धी फोव कर. बापा हे मागणी आमी करता पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? आज जर तर देवान आमकां हो वेळ फावो केला, आमी देवाच्या उतरांचेर नियाळ करच्यांत आमचो वेळ आमी करशा. त्या नियाळाक आज हांवें काडचो पवित्र पुस्तकाचो एक विशय जावन आसा. मातेवाच्या वांजेलांत 22व्या अवसरान पयल्या वळेत तावन 14वी वळ पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्सेस 1 to 14. हांगासर मोगाचे न्हू समी जेजू एक वपार उलयता आनी ह्या वपारी मुखांत सर्गींच्या राजाचे वर्ते घूट आमकां उगडापें करता आनी भोव अपुर्बायेचे संदेश तो आमकां दिता. वपारी म्हळ्यार आमी जाणां, वपारी म्हळ्यार समिया जेजून एक दृश्य आमच्या मुखार दवरचें. समिया जेजून एक घडीत आमच्या मुखार दवरचें. ह्या घडीताक ह्या दृश्याक ह्या काणयेक दोन रितींनी आमी पळोवया. वी कॅन लूक एट इट फ्रॉम डिफरंट एंगल्स एंड इन ए वेरी स्पेशल वे 2 एंगल्स. एक इन ए सेक्युलर वे संवसारी लौकीक रितीन आनी एक आध्यात्मीक रितीन. हांगासर समी जेजू लग्न उत्सवाची वपार आमकां सांगता. इट इज अ पॅरेबल ऑफ द वेडिंग फिस्ट. पूण ही वपार आनी एका रितींनी आमी सांगयत सारकी नेसण नातलेल्याची वपार. ए पर्सन हू इज नॉट ड्रेस्ड वेल ऑर रायटली, दॅट इज द पॅरेबल. आनी हाका लौकीक रितीन आमी पळयत आनी आध्यात्मीक रितीन आमी पळोवयात. देखून आतां ह्या वपारींतय आमी या. जेजू परत्यान लोकां लागीं वपारींनी उलयलो. सर्गींचें राज्य अशें म्हणयत एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक व्हरा जेवण दिलें. नाव जेजू सर्गींच्या राजा विशयांत उलयता. सर्गींचें राज म्हळ्यार द इटर्नल लायफ अँड द हेवनली लायफ. हें संवसारी जिवीत मोगाचें न्हू क्षणीक. सर्गींचें जिवीत शाश्वत. ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. ह्या संवसारांत आमी जियेता त्या सासणीक जिविताक तयाराय जावन ह्या संवसारांत आमकां आसा एक इंटरव्यू. एक बरें काम करीत जाल्यार बऱ्या कंपनींत ह्या बऱ्या एका ऑफिसांत आमी प्रवेश करीत जाल्यार आमकां इंटरव्यू आसा. आमकां ते इंटरव्यूआंत टेस्ट जाता, परीक्षा जाता. त्याच रितीन सर्गींचें जिवीत हांवें तुवें आपणायचें जाल्यार म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत इंटरव्यू आसा, परीक्षा आसा. त्या परिक्षेंत हांवें तुवें पास जायचें. सर्गींचें राज्य समी जेजू एका लग्नाक तो सरी करता. लग्न म्हळ्यार एक काजर. काजर म्हळ्यार थंयसर एक कार्य आसता आनी त्या कार्यांत प्रमुख केंद्र व्यक्ती जावन आसात न्हवरो आनी व्हंकल. न्हवरो आनी व्हंकल भोव अपुर्बेन न्हेसतात. मात न्ही कोणाक आपयलां तेय भोव अपुर्बेन न्हेसोन बरी तयाराय करून थंयसर येतात. आनी थंयसर येता आसतना थंयसर होरा जेवण केल्लें. होरा जेवण म्हळ्यार होर म्हळ्यार जायतो लोक. उगडापणाच्या बुकांत आमी वाचता जुवांक पात्मोस कुत्रार आसतना एक सर्गींचें दर्शन जालें आनी सर्गींच्या दर्शनांत तो पळयता सर्गार एक हिसोब नातलो लोकांचो जमो आसलो. ही सॉ ए ग्रेट मल्टिट्यूड ऑफ पीपल, ए ग्रेट क्रावड. काजाराक जायतो लोक थंयसर येता मात न्ही लोक आयिल्ल्या वेळार बरें करून न्हेसोन येता आनी थंयसर कितें करता, थंयसर आयिल्लोस एकामेका लागीं उलोवंक लागतात पळय. आनी थंयसर कारबारी तांकां काजाराचो कारबारी तांकां स्वागत करता आनी थंयसर जायतीं अपुर्बायेचीं उतरां आसतात, उलोवणें आसतात. होरेता विशयांत, व्हंकले विशयांत, लोकां विशयांत, त्या कार्यक्रमाच्या प्रामुख्यता विशयांत, महत्व विशयांत थंयसर उलोवणें आसता. थंयसर संगीत आसता, थंयसर गायन आसता, थंयसर नाच आसता, थंयसर विविध रितीचे मनोरंजनाच्यो संगती आसतात. अकरेक थंयसर जेवण आसता
आनी वरती दादोसकाय आसता, संतोश आसता, जायतें खावंक आसता, पियोंक आसता, विविध कार्यक्रम असतात. त्याच रितीन स्वामी जेजू आमकां स्पश्ट करता, सर्ग म्हळ्यार थोड्यांनी चिंचे बरी एक बोरींग जागो, मौनपणाचो जागो न्ही. थोड्यांनी चिंचे मेल्या उपरांत सर्गार गेल्यार एका कोणशा वगत बसून देवा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या पळोवचें, सांता भक्तां आंजबडव्यांक पळोवचें, ते सगळे सर्गींचो वावर करनासतना आमी वगत बसचें म्हण ना मोगाचें न्हू. आमी सर्गार गेल्ल्या वेळार सर्ग एक शहर जावन आसा. उगड्यापणाच्या बुकांत 21 जो हांव आपणाच्या दर्शना विशयान सांगता, ताणें पळयलें सर्गींत हांव देवान येवचें नवें जेरुजलेम, आनी थंय जावन आसा नवें जेरुजलेम शहर म्हळ्यार इट्स अ सिटी. इट्स ए सिटी मिन्स फूल ऑफ एक्टिविटीज. स रितीचे चटवटके, स रितीचे कार्यक्रमां थंयसर जातात. आनी त्या सर कार्यक्रमांत व्हडलें शहर आसल्यार आमी पळयता कितलो व्यापार वैभट जाता, लोक कितलो ते विशीन भोंवता, ट्रेनार, कारार, बसार, विविध वाहनांनी आनी विविध संपर्क साधनां थंयसर आसात. व्हडले दफ्तरां आसतात, व्हडले बिझनस सेंटर्स आसात. त्याच रितीन सर्गींचें राज म्हळ्यार आमकां कळीत ना मोगाचें थंयसर कितें आसा की म्हणून. आनी ह्या विशयांत आमकां पयत पुस्तकच म्हणटा, कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 2 वसरांत 9व्या वडीर 1 Corinthians chapter 2 verse 9, जे कितें मनशाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, त्या कानांनी येदोळ पर्यंत रिगोवंक ना, काळजांत त्या मनांत मनशान चिंतूंक सयत ना, आनी ताच्या की वर्त्यो संगती देवान तसो मोग करतल्यांक सर्गींच्या राजांत ताणें तयार करून दवरल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना. मोगाचें आमी समजोंक सयत सकना, पूण थंयसर वर्त्यो संगती आसात, वर्त्यो चटवटके सरकार आसात. त्या चटवटकेनी हांवें आनी तुवें त्या सर्गींच्या शहराचे नागरीक, त्या शहराचे ते वारेसदार, त्या आस्ती बदिकाचे वारेसदार हांवें आनी तुवें जायचे जाल्यार आमी ह्या संवसारांत कितें करूंक आसा. मोगाचें न्हू, हें ह्या ओपारी मुखांत स्वामी जेजू स्पश्ट करता. स्वामी जेजू म्हणटा, सर्गींचे राज म्हळ्यार एका रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक व्हरा जेवण केलें. आतां लग्न आसतना थंयसर होरेत आसा, थंयसर आनी थंयसर होकाल आसा. कोण होरेत? स्वामी जेजू क्रिस्त जावन आसा मोगाचें होरेत. आनी कोण जावन आसा होकाल? हर एकले आमी मोगाचें होकाल जावन आसा त्या होरेताची. आमी सर सांगाता म्हणून एक पवित्र सभा, पवित्र परजा आमी देवाची व्हंकल जाता. देव आमचो शाश्वत पती जाता. कशें एक होरेत व्हंकलेक पळयलेंच संतोशान भरता. ही डिलायट्स इन हीज ब्रायड. सिमिलरली गॉड डिलायट्स इन हीज पीपल. आमी देवाच्या राजाक आयते जावचें म्हळ्यार ताका आमचो जिविताचो होरेत करून घेवचें. आध्यात्मीक रितीन, संवसारी रितीन, कुडीच्या रितीन न्ही, आध्यात्मीक रितीन. ओपार म्हळ्यार 2 अर्थ आसतात, लौकीक रितीन आनी आध्यात्मीक रितीन. थोडे सांगती लौकीक रितीन सरी जाले, ते आध्यात्मीक रितीन समा आसचें ना. आनी हांगा संवसारी रितीन न्हवरो आनी व्हंकल म्हळ्यार कुडीन सांगाता येतात. आमच्या आध्यात्मीक रितीन होरेत आनी व्हंकल म्हणजे देव आनी आमी आमच्या आत्म्यांत, देवाच्या पवित्र आत्म्यांतय, देवाच्या सासनीक आत्म्यांतय आमी संपूर्ण तरान एक जाता. जशें न्हवरो आनी व्हंकल कुडींत एक जातात. आनी तसल्या वर्त्या एका वर्त्या जिविताक देव म्हाका तुका आपोवणें दिता. जांकां होळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें, पूण ते येवंक आयकले नात. कितें आयकले नात? 4थी वळ म्हणटा, जेवणाक आपयल्यान सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडून ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां, सक्कडी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करनासतना ते आपल्या कामाक सलतच रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो. आनी मोगाचें न्हू, हें आमी पळयता ह्या संवसारांत देवाचें आपोवणें आमकां येता. देव तुजो होरेत, तूं ताची व्हंकल. सासणाच्या सासणा देवा सवें एकवटोवंक तयार जा. हें संवसारी जिवीत सासणाच्या जिविताक एक तयाराय करून घे म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू, सबार जण देवाच्या त्या उल्याक गण्यच करनात. बारीस उणें जण देवाच्या त्या उल्याक पाळो दितात. कित्याक मनीस ह्या संवसारांत जियेत आसतना बिजी जाता. बिजी म्हळ्यार स्पेलिंग BUSY. BUSY. ए full form can be being under Satan's yoke. Being under Satan's yoke. देवसाराच्या सैतानाच्या वत्तडकाल बंदेडकाल येवचें. देखून मनीस जायतो जण ह्या संवसारांत जायतें काम करता, जायतो वावर करता, जायते बिझनस करता, जायते शेताबाटांनी शेतांनी वावरता, जायते रितीचे संबंध दवरता, जायते चटवटिकेनी, जायत्या कार्यक्रमांनी मेतर जाता. आनी अकरेक ताच्या जिवितांत सैटन्स योक, अंडर सैटन्स योक म्हणजे ताच्या जिवितांत प्रेशर, ताच्या जिवितांत टेन्शन, ताच्या जिवितांत स्ट्रेस, ताच्या जिवितांत एंग्जायटी, ताच्या जिवितांत वारीस, ताच्या जिवितांत निराशपण, देदेसपरपण, helplessness, hopelessness and despair, and they want to commit suicide. आमी पळयता
जायते आस्तबदीक आशिल्ल्यांनी वचून जीवघात करची, जायते सभाय आशिल्ल्यांनी, जायते नटन करून, जायते नांव जोडलेल्यांनी जीवघात करचो, व्हड व्हड बिझनेसमॅनांनी जीवघात करचो, आनी विविध तालेंतांनी भरलेल्यांनी, गांवचें तालेंत आसा तांकां, नटन करचें तालेंत आसा, डान्स करचें तालेंत आसा, कंप्युटराचेर बारीच हुशार, पूण अकरेक जिवितांत डिस्पेर जावन म्हणजे निराश जावन देदेस्पर जावन जीवघात करचें, ह्या जिवीत झगडावचें, ह्या ड्रग एडिक्ट जावचें, ह्या आमाली जावचें, ह्या पोस्डे जावचें, व्याभिचारी जावचें, अनिश्कळपण आदरचें, ह्या कुनिकार जावचें, आतंकवादी जावचें. हाका कारण जर तर आमच्या जिवितांत देव ना जाल्यार, आमचें जिवीत केवल बिजी जाल्यार म्हाका न्हू आमचें जिवीत संपूर्ण तरां देसवाड जावंक साध्य आसा. देव म्हाका आनी तुका ससनाच्या जिविताक आपयता, कित्याक हांवें म्हाका आनी तुका देवान ताच्याच सुरपायाचे, ताच्याच सारक्याच जावन रचला. उत्पत्ती बूक 1:20-6 आनी 20-7 म्हणटा, देवान मनशाक रचता आसतना मनजातीक आनी सुकण्या सावजांक आनी प्रकृती रचयल्या बरी रचोवना. हेर वस्तूक रचता आसतना देवान म्हळें सर वनस्पती जावं म्हणटच वनस्पती आसा जाली, नेकेत्रांनी सूर्य जावं म्हणटा आसतना नेकेत्रांनी सूर्य जाले, सर सरांची मनजात जावं म्हणटना मनजात जाली. पण देवान जेन्ना मनशाक रचलें, देवा आपणा इतल्याक उलयता, म्हणजे देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तांचे इतल्याक उलयतात, आमी मनशांक आमच्याच सुरपाय आमच्याच सारक्याच आमी करया. म्हणजे देव आमकां रचता आसतना ताच्याच सारक्याच, जशें एक आवय आनी बापूय सांगाता येवन भुरग्यांक रचतना आवय बरी बापाय बरी आनी तांच्या दोगांयचे एकवटा बरी भुरगीं जल्मतात, आनी त्या भुरग्यांचो कितलो मोग. हांव आर्नॉल्ड निवास प्रायवंताचें घर आराम केलें किरान, आनी थंयसर 12 वर्सां आसलो. त्या प्रायवंत सांगाता जियेतना त्या प्रायवंतांक व्हरती आशा, म्हज्या भुरग्यांनी म्हजें सांगाता आसा सई. आज एक व्हिडियो हांवें त्या दाळ केल्लो, हांवें आयकलो, त्या आवयन त्या पुताक व्हिडियो जावचो बोरगांवांत आसा, पुता तुजो उडास येता, ये रे पुता केदाळ येताय तूं, आनी हांव मरता रे पुता, मरच्या पयलीं तुका पळयचें रे पुता, तुज्या गोपान तुका वेंगन तुज्या उस्क्यार म्हाका मराचें रे पुता. कितलें अप्रुबेस ती चिंतना भोगणां एका आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक सांगाता आसा जय जिविताच्या क्रेक म्हणून. तरकीच्या देवा बापाक म्हाका तशी एक विशेश अत्रेक हांवें आनी तुवें देवाच्या राजांत आसा जय. देखून देव म्हाका तुका आपणे दिता आसतना आमी ह्या संवसारांत केवळ बिजी जाल्या तर आमी निराश जातल्या, देदेस्पर जातल्या. विथ गॉड आवर लायफ इज एंडलेस होप, विदाउट गॉड आवर लायफ इज होपलेस एंड. देखून म्हाका देवा लागीं आमी येवंक शिका जाय. थोडे जाण देवाचें आपोण्याचें गण्य केलें ना, आनी उपरांत हेरांनी कितें केलें 6 बोर्ड पळया वर्स 6. हेरांनी साकरान धरलें आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवेशी मारले. येस, देर आर सम पीपल नॉट ओन्ली रिजेक्ट गॉड्स कॉल, दे गो अस्ट्रे इन लायफ. ते तांच्या जिवितांत आड वाटेन वेतात, खुनीकार जातात, लुटकार जातात, मोस करताले जातात, दोगो दिताले जातात, फडकिरे जातात, पोसडे जातात, खोटे मनीस जातात, हेरांचेर बलात्कार करचे तसले जातात, सर रितीच्या वायटांत बुडलेले तसले जातात, बेबदे जातात, ड्रग एडिक्ट जातात, देव बिरान नासतना नास्तीक जातात, आनी सर तरांचे खोटेपण नालिसाय तांच्या जिवितांत भितर सरता. आनी तेंच आमी वाचता. तरी देव मोगाचेनो आमकां साडिना, कित्याक देव आमच्या फाटल्यान येता. तो आमकां फोर्स केल्ल्या बरी, बोळ घाल, बलात्कार कर म्हणल्या बरी सर्गींच्या रासाक आपोवन हाडूंक पळयता. देखून आमी पळयता तांणी वायट केलें जाल्यार देव तांकां कितें करता, 7वी बोर्ड ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाडन त्या खुनीकारांचो ताणें संवार केलो आनी तांचें शहर बसपून सोडलें. खोट्यांनी जर तर जिणी बदलूं ना जाल्यार देव तांकां ससनाच्या खर्गाक धाडटा, ससनाच्या त्या कास्तीक यमकोंडाक तो धाडटा. आनी 9वी बोर्ड म्हणटा थंयसर 8व्या बोर्डीत आमी वाचता, तो राय आपल्या साकरांक आपोवन म्हणटा, होरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्या होवळ्यांक तें फावो ना जालें. देखून वसा तुमी राज्य रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटा त्या तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. आनी ते वेतात आनी मेळलेल्या समेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी ताणें जमो केलें आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. संवसारांत एक काजार आसा तर आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत मोगाच्यान आमी रस्त्यांनी वचून आसल्या सगळ्यांक आपण हाडटा गी आपण हाडना, आमच्या मोगाच्या सैऱ्या धैर्यांक मात्र आपण हाडटा. पूण जेजू कित्याक अशें म्हणटा, मोगाचें नांव देवाक सगळे मोगाचे, सगळे ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता. ऑक्टोबराच्या 3 तारखेर 2020 वर्सा पाप साहेबान फ्रांसिसान सगळ्यांक दिल्लें तें परिपत्र, दॅट एनसायक्लिकल, ताचें नांव फ्रातेल्ली तुत्ती. फ्रातेल्ली, फ्राथर म्हळ्यार भाव आनी भयणी, तुत्ती म्हळ्यार आमी सोर, भाव भयणी आमी सोर लाते भाशेन. इंग्लिशान वी आर ऑल ब्रादर्स एंड सिस्टर्स. कोंकणी भाशेंत आमी सोर भाव आनी भयणी. ह्या संवसारांतलो सगळे मनीस खंयच्याय जातीचे, खातीचे, रंगाचे,
भाशेचे, देशाचे, धर्माचे जावन दी आमी सोर भाव आनी भयणी फ्रातेल्ली तुत्ती देखून सर्वेस्पर देव आमकां सगळ्यांक आपोण दिता. आनी एका जाग्यार समी जेजू त्या माथेवाच्या मंदिरान 13व्या वर्सांत एक वपार सांगता सर्गेंचे राज मासली पाकच्याक सरी करियेत म्हणटा आनी मासली पाकतलो एक जाळ उडयता. रामपोणी म्हणल्यार तसलें जाळ. इट इज अ ड्रॅग नेट. ते उडयतना तें अशें रावंड पडटना त्या जाग्यार असली सर मासली बरी या वायट सगळी मासली एकठांय करून ती ओडटा. त्याच रितीन देव सगळां ओडता. ओडल्या उपरांत मात्र देव बऱ्यांक आनी खोट्यांक विंगड करता. सगळ्यांक आपोवणें मेळटा देवाच्या राज्याक. आपयलां सबारांक पण विंचून काडटा थोड्यांकच. कशें तें जाता? कोणाक विंचून काडटा देव? म्हणजे त्या माटवाक आपोवणें मेळना वय पूण माटवा भितर रिगता आसतना सारकी नेसण नेसा जायी. आनी आमी थंयसर वाचता 11व्या वडीर सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसनातलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. हें समजत जाल्यार मोगाच्यान आमच्या गांवांत तें समज जायना. कित्याक आमच्या गांवांत थोडे जाण काजाराच्या माटवाक कशे येतात लुंगी न्हेसून येतले अर्दे पॅन्ट शॉर्ट्स घालून येतले आनी चप्पल न्हेसून व्हणें नितळांतले व्हणें घेवन सयत येतात. ह्याच दिसांनी आमच्या एका कार्यक्रमा वेळार आमच्या बिस्मानीन सांगलें आमच्या मंगळूरकारां पैकी साबार जाणां तरणाट्यांक सैरीक सैज जायना. कित्याक म्हळ्यार थोडे तरणाट्यांक कितें कशें न्हेसा सै म्हूण सैज करतना ते समाधांचे व्हणें सयत नितळ दवरनात, शू सयत घालिनात. ही गरजी घेतानाय अशेंच उठोन म्हणल्यार बरी येतात. आमचे पॅन्टाक ते इस्त्री सयत घालनात, शर्टाक इस्त्री सयत घालनात. पूण म्हाका थंयच युरोपांत आनी सडावत देशांनी हर एका जाग्यार घालतना दुसरी नेसण न्हेसोंक आसा. काजाराक दुसरें नेसण, ही गरजी वतना दुसरें नेसण, मरणाच्या जाग्यार आनी एक नेसण, आनी तेंच काजाराच्या व्हडल्या कार्याक वयचें जाल्यार आनी एक रितीचें नेसण, ऑफिसा वयचें जाल्यार दफ्तरा वयचें बिजनसा रितीन वतना आनी एक नेसण. टाय घालूंक आसा, बरें शर्ट भितरल्यान घालूंक आसा, भायल्यान सूट घालूंक आसा, बरें करून ताचे पयलें न्हावंक आसा, नितळ जावंक आसा, आनी सगळ्या वस्त्राक इस्त्री घालूंक आसा, बरें सॉक्स घालूंक आसा, मॅचींग सॉक्स, शर्टां बरीं असलेच रंगाचे सॉक्स आसा जाय, शू बरें नितळ आसा जाय. कशें नेसल्यार जायना कित्याक पळयतल्यांचें इम्प्रेशन आसता. देखून चलयो स्त्रियो तसल्या दादल्यान ती आकर्शीत जायना. आनी बरें करून शिकल्यार पावना, बरें काम केल्यार पावना, बरें तुजें तें आस्पदीक आसल्यार पावना, न्हेसोंक की बरें तर शिका जाय. आनी त्याच रितीन स्वामी जेजू म्हणटा लग्नाच्या माटवाक येता आसतना सारकी नेसण आसा जाय. नातलेल्याक देव तांकां शिक्षा लायता. कसली नेसण ती आमी वाचता थंयसर उपक्रमाच्या बुकान 7व्या वर्सांत 13व्या आनी 14व्या वडीर थंय सर्गीच्या दर्शनांत जो हांव पळयता थंयसर धवे नेसलेले व्हड एक लोकांचो जमो. आनी ते कोण जावन आसात म्हणून विचारतना देवदूत ताका सांगता ते जावन आसात शेळयेच्या रक्तान आपले दगले धुवन नितळ करून घेतलेले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हणजे मोगाचें न्हू शेळयेचें रगत म्हळ्यार समिया जेजूच्या कुर्साच्या मरणांत थंय सगळ्या मनशाकुळाची पातकां बसल्यात. आमकां सर्गीच्या राजाक आपोवणें आसा वय समिया जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणांत ताच्या पुनर्जिवांतपणांत मोगाचें सर्ग आमकां उक्त जाला. सर्ग आनी मनशा मदें आसलो तो पर्दो पातकाचो, पोरण्या तेस्तामेंतांत आसलो तो पातकाचो तो पर्दो नव्या तेस्तामेंतांत आसतना स्वामी जेजू आपुणूच खरी साक्रिफिसाची वेदी जावन आपुणूच ती शेळी जावन आपुणूच तो खरो सासणीक यासाक जावन पवित्र स्नानाक प्रवेश जाता. तो पर्दो तो पिंता तोच प्रवेश जाता. म्हणजे सरकाराचा वचून आमकां सर्गी बापा थंय सर्गीन थंय सर्गांत आमकां तो राज्य करता. आनी हांवें तुवें सर्गा वचत जाल्यार म्हजे तुजे दगले कुडीचे न्ही, भायले न्ही, भितरले म्हजो मतीचें नेसाण, म्हज्या आत्म्याचें नेसाण, म्हज्या जिवाचें नेसाण, म्हज्या भितरल्या अंतस्करणाचें जिवाचें नेसाण हांवें नितळ करून घेवंक आसा समिया जेजूच्या आमोलीक रक्तांतय. समिया जेजूच्या आमोलीक रक्तांतय मात्र म्हाका तुका संपूर्ण बक्षणें आसा. संपूर्ण पातकाच्या शिक्षांतलें आमकां सुटका आसा. सासणीक खरकांतलें त्या येमकोणांतलें सासणीक मरणांतलें आमकां सुटका आसा. देखून मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी जागे रावचें, समिया जेजू लागीं येवचें, समिया जेजू थंय एकवटचें, ताजे एकवटांत रावून आमी नितळ जावची गरज आसा. देखून जुवांच्या वांजेलांत 15व्या वर्सांत पयल्या वडीर तावन स्वामी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा खरी दाखवाल, तुमी जावन आसात फांटे. 5व्या वडीर तो म्हणटा म्हजे थंय एकवटान रावश्या जाल्यार सवर्ण नितळ केल्ल्या फांट्या बरी तुमी जातल्यात आनी तुमी यथेश्ट फळ दितल्यात. तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया, नियाळ करया. समिया जेजू तुवें आमकां आपोवणें दिलां सर्गीच्या राजाच्या त्या लग्नाच्या उत्सवाक.
तूं आमचे थंय संतोश पावताय. आमी हर एकल्यांनी पातक रडा जय जिणी बदली जय आनी तुजे थंय तुज्या खुर्साच्या मरणा थंय तुज्या खुर्सार तुवें व्हरयल्या रक्ता थंय आमचे धगले नितळ कनगे जय. आमचे आत्मे आमचे जीव आमचे मनां आमची काळजां आमचे भितरले अंतस्कर नितळ कनगे जय. आनी आमी भितरल्यान आमच्या भितरल्या व्यक्तित्वान भितरल्या त्या अस्तित्वान नितळ निर्मळ पवित्र नेसाण नेसा जय. तेन्ना मात्र सर्गींच्या राजाक तुवें आपयलाय, तूं आमकां वडताय, हात धन आपण व्हरताय, पूण आमी ताका योग्य जाय जय. समया जेजू आमकां हर एकल्यांक योग्य कर त्या सासणाच्या त्या लग्नाच्या उत्सवाक. तूं जावन आसा आमचो खरो पती, सासणीक पती. तुका मानता तसली व्हंकाल जावंक, तुका मानता तसली पती जावंक आमकां हर एकल्यांक योग्य कर. समया जेजू ह्या मागण्यांत वांटिल्ले जाता सर म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल, म्हज्या इश्ट इश्टिणीचेर आशिर्वाद घाल. वय सबार जाणां आस्पत्रेंत पिडेस्त आसात, कश्ट जातात, विविध पिडे वरवीं तांकां गूण कर. कॅन्सर पिडेस्तांक गूण कर, ब्लड प्रेशर आसल्यांक गूण कर, डायबिटीस आसल्यांक गूण कर, विशेश जावन फाटीची कण्याची दूख सोंसतल्यांक गूण कर, मानसीक पिडेस्तांक गूण कर, दोळ्यांची अस्कत काय आसल्यांक दोळ्यांक दिश्ट दी, कानांत आवाज येतल्या वर्टिगो आसल्यांक कानांत आवाज बंद कर, तांकां कान आयकशें कर. उसमोडीचे श्वासकोशाचे लंग्साचे समस्या आसल्यांक गूण कर, किडनी फेलियर आसल्यांक बरें कर, कसलेय समस्या आसल्यांक सगळ्यांक समया जेजू परिहार दी. तांचो जाग्याचे दाखले जायचे कर, तांचें घर आनी घराचें काम वेळार जायशें कर, त्या जाग्यार तांकां उदक मेळाशें कर, सैरीक जायशें कर तरणाटपणार, आनी काजार जाल्ल्यांक भुरग्यांचे देणे वेळार तूं फावो कर, घरांत कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट फावो कर, कितेंय सोडून आसल्या बोगसूं फावो कर. समया जेजू हर एकल्यांच्या गरजांनी तूं पाव, हें हांव मागतां. समया जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सक्तिवंत नांवान आमेन. सर्वेस बरो तुमचे सवे आसो आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोग आयला सर्गीचो मोग आयला, जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला. मोग आयला सर्गीचो मोग आयला, जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला. हल्लेलुया हाले हल्लेलुया, हल्लेलुया हाले हल्लेलुया, हल्लेलुया हाले हल्लेलुया. गीत गावया आमी हल्लेलुया, हल्लेलुया हाले हल्लेलुया, हल्लेलुया हाले हल्लेलुया, हल्लेलुया हाले हल्लेलुया. गीत गावया आमी हल्लेलुया.